दोंगराचो बोरवो सोरदागरा बरस मर्दो सर्वेश्वराचे सगळ्या बरसूच मरते देवाच्या दोंगराचो चोडूया ताच्या मंदिरांत चोडूया देवाच्या दोंगराचो चोडूया ताच्या मंदिरांत चोडूया. सगल्यांक देव बरो दिसतो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्याक फिलोमेना गोमिस तेव्हां तिका आपणा सोशें आपूण वेल्यार ती वर्सां बदतात कसलें तिचें पातक उरलां जाल्यार देवान तें धुवन काडून तिका स्वर्गीचें राज फाव करूंक आमी मागतना दुखेस्त कुटुंबाक देवान बुजवण फाव केल्या प्रमोण मागुया. तशेंच मावक लायला नेटी डिसुजा आपलो जल्माचो दीस समोरपता देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तिका फाव करूं आनी सगल्या वायटा बिगडांतली राखवां सांबाळूं म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी आमी सांतिसिमो वाडो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. जोसेफ डिकोस्टा, डायन फेराम, रायन गोन्साल्वीस, गॉडफ्री फेर्नांदीस, विन्सेंट फेर्नांदीस, मिरा लोबो, मानुएला फोन्सेका, डेली फिगेरेडो, कॉन्सेस्टान दा कोस्टा, आसिस कार्दोस, रेमेझी कार्दोस केद भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हजे बहीण मानू आयचो सेवा धर्म आमचे जण एकल्याचें मागणें प्रमाणीकपणाचें ल्हानवीक कालतें आनी विस्वासीपणाचें जावंक आपयता. Our prayers should be sincere, humble and full of trust. तर हीच कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाची आनी पिकोवणीचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाची काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत बेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत बागेवन सुदांच आंकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. थोडो सोबीर उगीच रावन तुमचें तें साव देवा आमकां दवरात. सर्वेस्वर आमचे बापा तूंच आमचो भरवोसो आनी आमचें बळ. आमी इतली वसो की तुजे भिणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सोर कोरण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. बागियोन पावलूत कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो,
म्हजें पिशापण तुमी इले सोंसले जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसता. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर दिल्या पासत आनी हे परी एक निर्मल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घातल्या. पूण सोरपान आपल्या नाबुंदीन एवेक नाडली, तशेंच क्रिस्ताची सोरपण भोगती खरेंच आसा ती सोडून तुमची चिंतना पयस वेतात म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणूय येवन हांवें परगटूंक नासलोलो तसलो जेजू तुमकां परगटलो जाल्यार हो तुमकां मेळ्ळा ताचे तायन वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचेवून वेगळे शुवर्तमान परगटले जाल्यार हे सगळे तुमी बरेच खुशेन घेतात. असले आपूण म्हाका दोरमदूत म्हजो सजमतात, पूण ताचे वोन हांव कांय उणें मोलाचो न्हय. हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जानवायेन म्हाका उणी ना. सगळी विशयांनी आनी तुम्हा सगळ्यांक हुजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिला. देवाचें शुवर्तमान फुकट पूण परगट करूंक तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोर केला म्हूण घडयेक म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसरे पवित्र सभा कडसून फूल नापाकली घेवंक तांकां हांवें दुर्बल केल्यात. आनी तुमचे मोदें गोंयच्या पर्यंत सांपडलेला आसतना हांवें कोणाकूच जोड जावंक ना, कित्याक मासेदोनीन आयलेले ते म्हजें गोजांक पावले. कशेच भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचो ना. म्हजे सवे आसा तें क्रिस्ताचें हांव सांगता. आख्खींत हें म्हजी वडवीक हांव उबोवन दिवचो ना तें खरें. आनी कितें हांव तुमचो मोग करून देखून हांव कोत्ता म्हूण देव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. तुमचो जबाब जावं दी. सगळे तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीमंत आनी विस्वाशी. म्हणुया, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीमंत आनी विस्वाशी. बरे मनीस एकठांय जाता आनी लोकांची जमात बोदता तेन्ना सगळे म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पाची कर्तुवां उचली व्हरती, ताची संतोस्ता तांणी ती नियाळची. जबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्पर तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. मोहिमेवोन देवान केले ते सगळे लोकलोकीत परजोळटा. ताचे प्रमाणीकपण पाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो. जबाब, सगळी तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. आपूण कोत्ता ते सगळे तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वासपणाचे, सासणाच्या सासणांक थारायलेले, प्रमाणीकपण आनी स्वता प्रमाणे मानूंक हाडलेले. जबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. उद्गाराक सुकली उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावचें देणें दिला. आब्बा आब्बा बापा म्हणून व्हडले उलो मारूंक तुमच्या आतां जाता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोबेस्पर तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सवे आसूं Matthew Bormorin Jesu Christaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी प्रार्थना कोत्ता तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात उतरांची चड बोडबोडणी करून आपणे मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकीं जावं नाका कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा देखो तुमी अशें प्रार्थना करचें आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायट्यांतली आमकां निबार खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान म्हाकानी तुका क्रिस्ता म्हजे बीन मानो आमी सगळीं मागणें कोत्ता जावं ते मागणें आमचें खासगी जावं ते मागीर आमचें कुटुंबीक मागणें जावं ते मागीर मागणें पवित्र सभेचें वा आमचें समुदायाचें मागणें पूण हें मागणें म्हजे भयण मानू आयचेसो आमकां सांगता जी आमी मागणी कोत्ता तें आमचें मागणें विस्वासीपणाचें जावंक प्रमाणीकपणाचें जावंक आनीक ल्हानवीक आनी खालतें जावंक आमकां सांगता आनी देखूनच म्हजे भयण मानू आमी जी मागणी कोत्ता त्या मागण्याचो आमकां फळ मेळूंक मागण्या वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळूंक मागण्या वरवीं आमचो संबंद देवा सोबे आनी एकामेका सोबे आमी बांदून हाडूंक आनी देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक पावूंक आयज करीत भाशेन हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू मागणें करूंक शिकयता पयलो जेजू म्हणटा मागणें उतरांचो बोडबोड न्हय आनी मागणें कोत्ता तेन्ना उतरांचो बोडबोड करिनाकात कित्याक जें कितें आमकां गरजेचें तें सगलें आमचो बाप जाणा आनी जें कितें आमकां गरजेचें तें सगलें बाप आमकां फावो कोत्ता जावं तें मागीर कोश्टा वेळार कितें गरजेचें वो पिडा जेन्ना येता तेन्ना पिडे वेळार कितें गरजेचें वो आमचें जेवणा खाणाचें गरजेचें सगल्यो वस्तू देव जाणा आनी देव जें आमकां फावो तें दिता सो देखूनच म्हजे भयण बानू आमचें मागणें कशे तरेन जावचें हें आमच्या बापा हें मागणें जेजू शिसांक शिकयता आनी आमकांय जण एकल्याक हें मागणें करूंक आपयता म्हजे भयण मानू हें आमचे बापा मागणें आमी जायते पावटी म्हणटा दर एका उतरांत म्हजे भयण मानू बेश्टी उतरां न्हय हे जे मागण्यांत आसात पूण दर एका उतरांत दर एके वळींत आनी ह्या मागण्यांत देवाची कृपा फाव जाता देवाचें बळ आसा देवाचें आसणें आसा आनीक देखूनच हे मागणी आमी कोत्ता तेन्ना भावार्थान आमी करूंक जाय आनीक विस्वासान फूल ऑफ ट्रस्ट आमी करूंक गरजेचें पयली वस्त म्हजे भयण मानू हे मागण्यांत मनान दवरात सुरू कोत्ता तेन्ना आमी आमच्या बापा सर्गीच्या अशें म्हणटा म्हजे भयण मानू आमच्याच धर्माक क्रिस्ती धर्माक देवाक आमीच बाप म्हणटा आनी खंयच्याय धर्माक देवाक बाप म्हणनात बाप म्हूण उलो मारिनात पूण आमच्याच धर्माक आमी देवाक कितें म्हूण उलो मारता आमचो सर्गीचो बाप म्हूण उलो मारता आनी हें देणें आमकां व्हड भाग देवानूच फाव केला आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी ताची आपुरबायेचीं आनी मोगाचीं भुरगीं जाल्या आनी देखूनच म्हजे भयण मानू एक बापूय कसो तो आमचो मोग कोत्ता एक बापूय कसो तो आमकां आयकून घेता एक बापूय कसो तो आमकां समजता आनी एक बापूय कसो मोगाळ बापूय दयाळ बापूय कसो तो आमकां बक्षिता आनी आपलें बरेंपण आपलें आसणें तो अनुभवूंक दिता
आनी मागीर जर आमी फुडें गेले तेन्ना ह्या बापाच्या नांवाची आमी स्तुती कोत्ता, हे बापाची खोशी आमच्या जिवितांत घडून येवंक म्हूण मागता आनी आख्खें आमचें जिवीत आमी ताच्या हातांत घालता, हाताच्या हातांत घालता. आनी मागीर फुडें मोच भयण मानू आमी हेच बापा लागीं आमचो दिसपट्टो गिराज न्हय फाल्यांचो पोरांचो हुस्को न्हय, पूण त्या दिसाक दिसपट्टो गिराज आमी मागता. आनी एक गरजेची वस्त थंयसर आमी मागता ती म्हणल्यार आमच्या पातकांचें भक्षणें, आमच्यो चुकी बोगोस आनी तशेंच आमकां चुकतल्यांक आमचेर आमचे पातक कोत्तेल्यांक आमकां ओकमार कोत्तेल्यांक आमी कितें कोत्ता बक्षिता. सो देव आमकां बक्षिता तशें आमी कितें करूंक गरजेचें, दुसऱ्यांकूय बक्षणें दिवंक गरजेचें. आनी हीच कृपा मोच भयण मानू हे मागण्यांतल्यान मागता. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत ज्यो ताळ्यो येतात त्यो सगल्यो ताळ्यो पयस जावंक आमी मागता. आनी हे मागणें सांगलें म्हणटो सोंपयतना मोच भयण मानू जेजू किरीत भाशेन एकूच वस्तूचेर स्ट्रेस कोत्ता, एकूच वस्तूचेर एम्फसायज कोत्ता, आनी तें म्हणल्यार तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिनात जशें जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. म्हाजे भयण मानू आमी सगल्यो असूक्त देवाची आमकां गरज आनी एकामेकाची आमकां गरज. देव आमकां बक्षिता म्हणटोच हे मागणें आमकांय आदार जावंक जाय, आमकां बळ जावंक जाय, आमकां कृपा मेळूंक जाय, दुसऱ्यांकूय आमी बक्षणें दिवंक, दुसऱ्यांकूय आमी समजून घेवंक आनी अशें सगळें देवा सवें आनी एकामेका सवें आमी आमचो संबंद बांदून हाडप. तर मोज भयण मानू मागणी आमची जितली सादी जातात, सिंपल जातात आनी विस्वासीपणाची जातात तितली मोज भयण मानू हें देवाचें आसणें, देवाचें बरेंपण आमी आमच्या जिवितांत अणभवूंक पावता. तर आमचे जण एकल्याचे मागणे it should be sincere, it should be humble and it should be full of trust. तो असलें मागणें करूंक आमकां तेच बापाची कृपान बळ जण एकल्याक मागुया. बेटोने गायन गावया सी 25 पान 39 ना आमचे लागीं सी 25 पेज 39. Somos Francisas Silvestre, dar para que a pedra e dos dados de cabrita, ritmo de la mancha de baura, que la toca en São sarapim, sorar sosi, morar lava, edumadu, examene volulevo, tadan kasi, idaugaru, tukam म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेवन. देव आमचे बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता, तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गोंयचें जेवण काण सदांच आमकां फाव कर. मागता तुज्या पुता जेवचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक आयुवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारां सासनाचे देवा सोर कांय सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता.
जिव्या बाबट्टान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरोबरच्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता तुका आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 Palazzo Solis Mordu, Sorgani sosa Ola tuja wojbowa Usorgi Ducha Solso Solis Bola Cielawi Eta taka sol Usorgi Ducha Solso. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पचे. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गोट पर गोटुया Sumia Jesu ami woudokata Ani ekal svidle bieta Itle baugi tu wojbowa Jesu Ami tuje moron porgota. बापाजीच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वोंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा सिमाव फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो दुर्मेले ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणाची आनी केत भाशेन फिलोमेना आमच्या भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्मदुतां भाग्यो जुजे वाज भाग्येत मुंगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत्याक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी त्या जेजू बरबी त्या जेजू संगताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. म्हाजे भयणी मानू आमचे बापा हे मागणे आमी जाय ते पावटी उचारता तर आयज हे आमचे बापा आमी मागणे म्हणटा तेन्ना कित भाशेन दर एके वळेचो आनी दर एका उतराचो अर्थ आमी समजून घेवंक वावरुया आनी जेन्ना हें उचारता तेन्ना भावार्थान आनी विस्वासान उचारुया तर हें जेजून शिकयलें प्रार्थन हे वेळार आमी भावार्थान आनीक विस्वासान म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेक पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार त्या कुऱ्यांची भितर सबस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या हेण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रातवडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या आसा सोम्या जेज क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र बिच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे पोरमांतिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ म्हजी येताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सवय आसा एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शेणे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी सोम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयोंच्या वेळार आमी गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 40 D1 पेज 47 आमचे मोदल्या कोणाक
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला ते जेवच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सगळे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळसा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजी भयण मानू, आयज आमी कुटुंबाक भेट करतल्यो, फॅमिलीक भेट करतल्यो. सांजेचे 6 वाजता आमी भास सोदतल्यो. जे कुटुंबा पासत आमी ह्या दिसांनी मागताल्यो त्या कुटुंबाक आमी विजीट करतल्यो. तशेंच म्हजी भयण मानू, आमकां जण एकल्याक बरोवपाचो जावं वाचपाचो देवान गूण दिल्लो आसा. जायते बाबा भयणां कोंकणीन बरयतात, इंग्लिशीन बरयतात. आनी आमचें गुलाब मॅगझीन हें कोंकणीन आसा. आनी दुसरीं आसात ते हांगासर आसात, मेवतात ऑफिसान. जर तर तुमकां इंट्रस्ट आसा बरोवपाचो वो वाचपाचो जाल्यार तुमी तें घेवचें. आमचें एकूच म्हाका दिसता रंगीत कलरफूल आमचें गुलाब कितलीं वर्सां हो गुलाब मॅगझीन आसा. सो कोणाकूय तरी तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑफिसान वचून तो घेवचो. सुरबिसपूर तुमची सोबी आसूं. तुमच्या इस्रायेल सर पुदविदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. गायन गावया संस्कारा कितल्या वडत्या. आर 35 पान 109 आनी 4. आर 35 पेज 194. संस्कारा कितल्या वडत्या सासणाकी नमान करता सोडून लागल्यो रीती सेवादोर नवो करता सोयबाचे विशय आमचे उस्वता प्रार्थूया. देवा, एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबो नासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जियेताय आराजबो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 पान 70 आनी 7. E3 पेज 77. 소비순